गाच्यानो सांजुजे आमच्या मोगाळ पात्रोनेचे फेस्त आचरसूंक आमी सांगाता मेळ्ळ्या. काथोलीक पविसभेच्या देवस्तुतीन सांजुजेक एक विशेष स्थान आसा. सांजुजेक सगळ्या पविसभेचो, आमच्या मंगळूर दिएसीसीचो आनी आमच्या फिरगजेचो पात्रोन तो जावन आसा. नजरेतांत जेजू आनी मोरयेची सेवा करून एक आवाज नासली जिनी जियेल्लो तो सोडवणेच्या चरित्रेंत मोरयेचो मान रखनो जाल्लो नितीवंत मनीस. सांजुजे आमचो पात्रोन जावन लाभले आमचे भाग. सांगाता आमची सेमिनरी, वर्कशॉप, प्रशांत निवास, नाटक संघ ताच्या नांवाक समर्पिल्ल्या आसता आमचो संतोसो दोडतो जाता. आमची काळजां मनां एक करून आमच्या फिरगजेच्या पात्रनाक नावाडया. हे वर्स सांजुजेक समर्पिला आसता आमच्या कुटुंबांनी कालतेपणाचे शेगून वाडोवंक ताची मजत मागया. आयच्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आमचे सवे आसात आमच्या मोगाचे निवृत्त गोळीबाब अधिक मानाधिक दोतोर लुईस पावल सोस. तांकां आनी तांचे संगी सहा भेटोवणी करच्या सर याजकांक, धार्मीक भाव भयणींक आनी सर सांजुजेच्या भक्तिकांक स्वागत मागता. आतां उबी रावून प्रवेश गीत गावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. शांती तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या भोवमोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, सांजुज्याची परब
व्हडा दबाज्यान आचरण करूंक ह्या सांजेच्या वेळार आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या सांजुजे आमच्या फिरगेजेचो पात्रोन आमकां तो मोगाचो ताचे सशेन आमच्या गरजे आकांतांत आमी धांवतां आनी ताची मजत आमी मागतां हांगासर कुशीन ताची इमाज आसा हांव पळयतां सबार लोक थंयसर येता सांजुजे कडेन मागता आनी हांव चिंतां बरवशान पत्येन मागिल्लें सांजुजे तांकां दिता म्हणून अशें सांजुजे भक्त आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळें ताका मान करूं हें मीस ताका मान दिवन आमी भेटयता देवाक अर्गांत जावन तें आमी भेटयता ह्या फेस्ताची शुभाशय तुमकां फिरगस घरांक आनी तशेंच मिसाच्या बलिदाना भाग घेवंक आयिल्ल्या सर्वांक शुभाशय हांव पाठयतां सांजुजे मरयेची आनी जेजूची जतन घेतिल्लो आमची तो जतन घेवन दी आमकां तो राखून दी आमकां सांबाळून दी म्हणून हें म्हजें मागणें तुमच्या खातीर आयच्या दिसा भावानो भयणीनो हें मिसाचें बलिदान आमी फोव तरान भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून देवाची काकुळट आनी बोगसाणें आमी मागया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पसत बेगीन सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो सर्व पदवेदारा देवा आमच्या सडवणदारा
जेजूची आनी ताच्या माये मरयेची मोगान आनी विश्वासीपणान जतनाय करूंक तुवें भाग्यवंत जुजेक वेंचलोय. त्याच परी जेजूचे गुडार्थ कुडीचो सांबाळ करूंक तुवें ताका नेमलोय. तांच्या आदारान सोडवणदाराचें जिवीत आमचें नवें वाहन जावं आनी समेस्त मनशांक ताची सडवण पावो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांत. सामवेलेच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. त्यावेळी एके राती सर्वेस्पराचे उतर नातानाक आयले. वोस आनी म्हज्या सेवका दाविदाक सांग, सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुजे दीस बरोवन तूं तुज्या पुर्वजा सवे विशेव घेतलोय तेन्ना तुजे संततींतल्या तुजे कुडींतलो उत्पन्न जातेल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची राजवटकी तीर सांबाळतलो. तो म्हज्या नांवाक एक मंदीर बांदतलो आनी हांव ताचें शिवासन तीर सांबाळतलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. तुजें घराणें आनी तुजें राज म्हजे मुखार सदांच स्थिर उरतली आनी तुजें शिवासन ससनाक तगतले. देवाचें उतर हे. रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, संवसार तांचे दायज करून दितलो म्हूण देवान अब्राहमाक आनी ताचे संततेक भास दिली. पूण देवान ताका ही बसवणी केल्ली अब्राहम नियमशास्त्राक काळजलो देखून न्हय, बगार बवार्थ उदेशी ताका लाभलेल्या नितीवंतपणाक लागून. देखूनच
भावार्थाचेर ओंदून आसलेली ही बसवणी देवाचे एक धर्मार्थ देणे जायशी केल्ली. अशें अब्राहमाचे संततेक म्हणजे नियमशास्त्र काल जियेतल्यांक मात्र न्हय, बगार अब्राहमा बरी भावार्थ आसलेल्या एरांकी आदायाक पडाशी ती बसवणी केल्या. कित्याक अब्राहमूस आमा समेस्तांचो बाप अशें पवित्र पुस्तकेस बरयल्लें आसा. हांवें तुका जायत्या जनांगाचो बाप नेमला. वय मेल्ल्यांक जीव करतेल्या आनी अस्तित्वाक नातलेल्यो वस्तू अस्तित्वाक हाडटेल्या देवाक तो सतमानतलो. देखून ही बसवणी नीज जावंक जाय. आपल्या बरोशाक कसलोच आदार नातलेल्या वेळारी देवाची बसवणी ताणें सतमानतली. देखून तुजी संतत इतली व्हड जावंक पावतेली अशें ताका एक पावटी दिल्ल्या उतरा सरी जायत्या जनांगाचो तो बाप जावंक पावलो. ह्या पासत ताचो भावार्थच ताची नितीवंतपण कसो लेखून आयलो. देवाचे उतार हे. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमच्याय सवे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सौम्या. जाकोब जुजेचो बापय, जुजेची पतीण मरी आनी मरयेतावन जल्मलो जेजू जाका म्हणटात क्रिस्त. क्रिस्तचें जनन हे परी जालें. ताचे माते मरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्रत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस, तरी मरयेक अपकीर्त हाडूंक ताका कुशी नातल्ली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें, पूण ताणें अशी आलोचन केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मरयेक तुजी पतीण म्हणून तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भ संभाव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपल्या परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. जुजे न्हिदेंतलो उठतस सर्वेस्पराच्या दुतान फर्मायल्ल्या प्रमाणे केलें. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. तू क्रिस्त ते म्हज्या भोवमोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सांजुजेची परब दबाजान आचरण करूंक आमी हांगास सांगाता मेळ्ळ्या. हें वरस सांजुजेक समर्पिलां. आमच्या पापसाहेबान आदल्या वर्सा डिसेंबराच्या 8 तारखेर मोरयेच्या खतावीण गर्भी समूहाच्या फेस्ता दिसा 35 कोर्दे बापायच्या काळजान म्हणल्या नांवा काल सांजुजे विशांत एक विश्व पत्र सगळ्या पवित्र सभेक प्रगट केलें. सांजुजे भाग्यवंत कुटुंबाचो वडील आनी आमी ताची देख घेवन
बरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक ताणें आमकां वोलो दिलो. सांजुजे ताचे शेगुणू आमकां प्रेरण जायजे आमी ते जियेजय म्हणलो पापसाहेब त्या पत्रांत. कसले हे शेगुणू सांजुजेचे ते पात्रीस कोर्दे म्हणल्या त्या विश्वपत्रांत सांगल्यात. हांगासर ते आसात. पयलें, सांजुजे एक आपुरबायेचो मोगाळ आनी मोवाळ बापूय. दुसरें, सांजुजे स्विकार करतलो खालतो बापूय आनी पती. तिसरें, सांजुजे एक वावराडी बापूय. आनी चवथो शेगुणू सांजुजे सावळेंत जियेल्लो या गुप्तीं जियेल्लो बापूय. ह्या शेगुणा विशांत थोड्यो संगती आमी समजून घेवंक जाय. सांजुजे एक आपुरबायेचो मोगाळ आनी मोवाळ बापूय. जेजूच्या जल्माचो ताच्या उपरांत जेजूच्या बाळपणाचो जुजे एक राखवली जालो, राखणो जालो. जेजूचो पोस्को बापूय जावन बापान ताका जबाबदारी दिल्ली. ही जबाबदारी ताणें भोव आपुरबायेन पाळली. जेजू बाळपणांतावन सांजुजेच्या हातांत व्हड जालो. सांजुजे जेजूक चलोवंक शिकयलें, जेवंक शिकयलें, काम करूंक शिकयलें, मागणें करूंक शिकयलें. एका उतरान बाळक जेजू बाळपणांतावन चक्कडी झुजेतावन शिकलो आनी ताच्या हाताखाल तो ल्हान व्हड जालो. पूण तो एक आपुरबायेचो मोगाळ बापूय जालो जेजूक. आमच्या कुटुंबांत जर तर कुटुंबाचो वडील बापूय आपुरबायेचो मोगाळ आनी मोवाळ बापूय जालो जाल्यार सगळें कुटुंबाचो परिसर, कुटुंबाचें एटमॉस्फियर, वातावरण म्हणटा आमी सगळ्यांच बदलता. कुटुंबांत पत्नीण आनी भुरगीं एका मैपासी मोगाच्या त्या वातावरणांत वाडटात, एकवटात. कुटाम वातिकन सभेन म्हणल्या बरी एक घरांतली पवित्र सभा जाता. तर कुटुंबाचो वडील सांजुजेची देख घेवन दी आनी आपुरबायेचो मोगाळ आनी मोवाळ बापूय कुटुंबांत ताची जबाबदारी तो घेवन दी. जुजे जावन आसा ताका एक देख. दुसरें, सांजुजे स्विकार करतलो खालतो बापूय आनी पती. मोरये कडेन जुजेक खरार जाल्लें आयचो वांजेल ह्या विशयान उल्लेख करता. पूण ती सांगाता येवच्या पयलें मोरी गर्भेस्त आशिल्ली तें ताका कळोवन येता. आनी जुजे सगळोच तो गडबडटा. पूण मोरयेक अवमर्याद जायनये म्हणल्या खातीर भोव गुप्ती तिका सोडूंक तो निर्धार करता. आनी त्या वेळार देवाच्या बडव्या मुखांतर देव ताची खुशी जुजेक कळयता. आमच्या वांजेलांत आमी तें समजल्यां. मोरये थंय कितें घडलां तें पवित्र आत्म्या वरवीं घडलां. देखून मोरयेक घेवंक तूं भियेनाका. ती एका चरक्या भुरग्याक प्रसूत जातली. जेजू म्हूण तुवें ताका नांव दिजें. मनशाच्या पातकांत तावन तो तांकां सुटका दितलो. अशें सत जुजेक कळिल्लेंच जुजे ही सगळें गजाल स्विकार करता. तो स्विकार करतलो बापूय आनी पती. उपरांत तांच्या जिणेंत घडटा
दोगांय जेजू आनी जुजे आनी मरी बेतलेमाक पावल्ल्या वेळार मोरयेचे प्रस्तुतीचो वेळ लागीं पावलो तांकां एक जागो खंयच मेळनातल्या वरवीं जुजे मोरयेक एक जागो तयार करता खंयसर एका गोठ्यांत एका खावणेर धैर्यान तें तो करता आनी मोरयेक त्या जेजूक प्रसूत जावच्या त्या घडयेक तो तिका आदार दिता आनी उपरांत बाळकाक हेरोद्राय येवशी मारूंक सोदता म्हणून आनी एक खबर सपनांत जुजेक कळ्ळी आनी बाळकाक आनी मोरयेक कान घेवन पळोवन वच इजिप्ताक म्हूण खबर आयिल्ल्या वेळार जुजे खलतेपणान धैर्यान मोरयेक आनी बाळका जेजू घेवन इजिप्ताक पळापळ घेता जुजे एक खालतो स्विकार करतलो बापूय आनी एक पती जावंक पावलो कुटुंबांत कस येतात अनवरां येतात चिंतनांतल्यो संगती घडटात त्या वेळार कितें करचें खंय वयचें हांगा जुजे असल्यो वेळार तो कितें करता देवाची खुशी तो समजता आनी त्या कुशेक खालती मान घालन सर्व समस्यांक फूड करता आनी अशें जुजे जावन आसा एक देख आमकां आमच्या कश्टान वरांत आमी कशें कळाच करी जाय म्हणून जुजे आमकां एक प्रत्येक जावन आदार जावं दी म्हणून आमी मागया आनी तिसरें तो एक वावराडी बापूय जुजे एक सुतारी साद्या उतरांनी सामान्य उतरांनी सांगचें जाल्यार आचार्याचें काम कर्ण तो कुटाम पोसतालो सादें काम सुतारी आचारी आनी जेजूकी तेंचं काम तो शिकयता आनी हे दोगी हे काम कर्ण कुटुंबांत दिसपडटो ग्रास ते जोडून दिताले आजकाल बेकारपण कुटुंबांत चडोनूच येता हे समस्ये चडोनूच येतात आमच्या भावां भयणींक कुटुंबाच्या सांद्यांक कामां नासतना कुटाम कस जाता सांजुजेचें सादें काम तें करूंक थोडे फावटी आमी उपगता आमकां लज दिसता बेजार भोगता वावराचें घन सांजुजे आमकां शिकयता तो सुताऱ्याचें काम करून कुटाम तो पोसतालो आनी अशें आमी जाल्यार कसलेंय काम तें जावं दी आमकां देवान दिल्लें मिसांव कुटुंबांत जबाबदारी घेवन ती चलोवन वचचें तें मिसांव आमचे जबाबदारी प्रमाणे बऱ्या तरेन करूंक सांजुजे आमकां एक देख जावं दी आनी चवथो शेगूण सांजुजे सवळेंत गुप्ती जियेलो एक बापूय जावन सांजुजे विशयांत भावां भयणीनो वांजेलांत भोवसो थोडें आमकां वाचूंक मेळटा ताच्या 3 स्वप्नां मुखांतर ताचें मिसांव आमकां कळीत जाता पूण जुजे केन्नाय आपणाक एक केंद्र केल्लो मनीस न्हय देवाच्या पुताची जबाबदारी कान घेवन पोस्को बापूय तो जालो जाल्यारय खंयच्याय रितीन आपणाची बडाय उलयल्लो व्यक्ती तो न्हय सादेपणान तो जियेलो तो एक देख जावन आसा देवाची खुशी मोगान स्विकार करून ती जारी करचें तें आपण आमकां सगळ्यांक देवान दिल्लें आसतना तें आपण प्रमाणे जियोंक जुजे जावन आसा आमकां देख मनशांक थोडे फावटी नांव वरिचें व्हडपण दाखयचें हेरां तोन होगळीक मेळाचें असलीं चिंतना गर्वाक हंकाराक इडेन दितीत जाल्यार हांगा आसा सांजुजे आमकां एक देख सावळेंत जियेल्लो गुपीत जियेलो आपणाक दिल्लें मिसांव जारी केल्लो तसलो आमकां
एक आदर्श तो जावन दी. 5 वर्सां आदीं कुटुंबा विशांत कुटुंबा जिविता विशांत आमोरीस लेतित्सिया मोगाचो संतोष म्हणल्या नांवा खाल विश्वपत्र आमच्या पाप साहेबान पापा फ्रांसिसान सगळ्या पवित्र सभेक दिल्लें. कुटाम मोगाचें भावार्थाचें एकवटाचें पाळणें जायचें म्हणल्या पापा फ्रांसिसाची ती आशा जावन आशिल्ली. आज आमोरीस लेतिसिया मोगाचो संतोष म्हणल्या विश्वपत्राक 5 वर्सां संपतना तें कुटुंबाचें वरस म्हणून पाप साहेबान आज प्रगट केलां. हें कुटुंबाचें वरस आसतावन येवच्या वर्सा जून 26 तारीख 26 26 तारीख पर्यंत आसतलें म्हणून प्रगटलां. कुटुंबाचो महत्व पवित्र सभा आदीं तावन आमकां शिकोवन आयल्या. आतां कुटुंबाचें जिवीत कश्टांच्या स्थितीर आसा म्हणटा पापा फ्रांसीस. देखून कुटुंबाची जिणी ताका गमन दिवन अपोस्तलीक शिकवणेचो फळ कुटुंबांक उपकारो म्हणली आशा ताणें तातूंत उसारल्या. अमेरिकांत एकलो पाद्र्याप रेतीर दितालो कुटुंबा जिविता विशांत जेजू मोरये जुजे बगेवन कुटुंबाचो उल्लेख करून ताचे विशयान शिकोवन दिता आसतना तो म्हणलो जुजे आसा कुटुंबांत आसच्या बापूयांक ताची देख ताणें कान घेयचें. मोरी ती जावन आसा आवयांक एक देख आनी जेजू भुरग्यांक प्रत्येक तरान एक प्रेरण एक देख असल्या देखी प्रमाणे जियेल्यार तुमची कुटुंबां बागेवंत कुटुंबां बरी जातली म्हणून ताणें शिकोवन दिली. तो भायर आयलो एकलो दादलो मनीस पाद्रापाक मेळ्ळो आनी म्हणलो पाद्रापा तुमी सांगलें आमी दादल्यांनी सांजुजेची देख घेवन जियेचें म्हणून तें बिलकूल साथ दिना. जुजे एक बागेवंत मनीस, जुजे देवान विंचुलो मनीस, जुजेक देवान हर एका तरान राखून व्हेल्लें सांबाळलेलो आनी देखून जुजेक कसले कश्टान म्हणली नातली आनी आमी ह्या संवसारांत कश्टांत अनवरान संपन्न अशें समस्या वयर समस्यांनी बरोवन अशें आमी जुजेची देख जाल्यार काणयोची कशी हें जायना अशें पाद्रापा कडेन तो तर्क करूंक लागलो. वैगी जुजेक देवानच राखून व्हेल्लो कांय सणवरां नातलीं गी आनी म्हणून तो म्हणलो तुजी पतीण करार जावन लग्न जावच्या पयलें ती एका भुरग्याक तिचे ती घेवन आशिल्ली गी. जुजे हे समस्या ताका मेळ्ळो. मोरी गर्भेश जावन आशिल्ली. तुजी पतीन जशी आशिल्ली गी तो समस्या तुका आशिल्लो गी. जेजू बाळ रातीक स्वप्नांत बडवो ताका सांगता बाळशाक जोशी मारूंक हेरोद सोदता. बाळशाक आनी ताच्या आवयक घेवन इजिप्ताक पळापळ घे धांव तुका तुज्या जिणेंत असले समस्ये आयिल्ले आसात गी. हें म्हणटा आसतना तो फाटल्या पांयांनी सरलो. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो कश्टान वरां आमकां आसातच कशें जुजेने फूड करून तो जियेलो. कुटुंबाच्या वडिलांनी बापायन आवयन आनी भुरग्यांनी तेगा जाणां भगवंताची देख आनीवंक जाय. जुजे ताच्या वावरांत कुटुंबाक पयशी जबाबदारी जुजे बरी तो कान घेवन दी आनी हे जबाबदारी पाळोवन दी. तशेंच एक मैपासी मोगाळ आनी मोवाळ बापूय कुटुंबांत भुरग्यांक तो जावं दी. मोरी कशें कुटुंबांत जुजे सांगाता कुटाम सांबाळूंक सांगाता मेळ्ळी तशें कुटुंबांत पतीन आवय ती पती सांगाता कुटुंबाची जबाबदारी सांगाता घेवन
पतीक खाल जावन कुटुंबांत मोगाचें वातावरण रचून कुटाम बरें करून बांदून हाडूंक मोरयेची देख कावे घेवन दी. कुटुंबांत भुरगीं आवयच्या त्या शिकोवणे प्रमाणे आवयच्या देखी प्रमाणे भुरगीं जर तर बरें शिकतीत, बरें नडतें, बरें मौल्यां, भक्त मागणें भावार्थ जर तर शिकतीत ती मुखार बरीं जातलीं, बरीं उरतलीं, बरो फुडार देव तांकां दितलो म्हणलें खंडीत. ही आवयची प्रत्येक तरान जबाबदारी म्हणलें हांगासर उल्लेख करता. आनी भुरगीं जेजू प्रायेन आनी जाणवायेन वाडलो. तुमच्या भुरग्यांक जाणवायक मेळच्या खातीर बरें शिकाप, बरीं इस्कॉलांक तुमी धाडटात, तांकां लौकीक शिकाप पूण धार्मीक शिकापय मेळ्ळा अशें तुमी तांकां आदार दिवचे. आमचो पापसाहेब कुटुंबाच्या विशांत एक उलोवन एक आयताराच्या संदेशा वेळार म्हणालो, कुटुंबांत तुमी आवय बापूय आनी भुरगीं सांगाता मेळ्ळा, सांगाता तुमचो संपर्क दवरा. भुरग्यांक मोबायल जेवणाच्या वेळार बिलकूल हाडूंक सोडनाकात. आसुल्ले तुमी TV आसली बंद करा, एकामेका तोंड पळोवन उलया, तुमचे दोळे एकामेका मेळोवन दीत, संपर्क थंयसर जावं दी. अशें तुमचें कुटुंब एकवटाचें मोगाचें जातलें. मात्र न्हय, त्या कुटुंबांत देव हाजीर जातलो, तुमकां संतोश समाधान भरपूर थंयसर मेळटलें आनी तें तुमचेर वंदून आसा. असलें कुटुंबांत संपर्काचें कुटुंबां तुमी बांदून हाडा म्हूण पापसाहेब म्हणालो. भावानो भयणीनो, हें भोवसर गरजेचें. आज आमच्या भुरग्यांक एक मोबायल आसता जाल्यार आवय बापायकीची गरज ना, जेवणचीय गरज ना, कोणाचीच तांकां पडोवन वचोना, ते मोबायलाचेर आसात. आनी हें पापसाहेबांनी उल्लेख केलो, भुरग्यांक मोबायला विशयान दिले 17 तुमी सांगा म्हणून. हेंचो तुमकां हांवें उल्लेख करचो, उडास करचो. भावानो भयणीनो, सांजुजेची परब आमी आचार्य करता आसतना ताची देख आमी काणयोन बरीं कुटुंबां आमी बांदून हाडून तें कुटुंबां देवाचें सिंहासन जावं दी. देव थंयसर वस्ती करूं दी आनी आमचीं कुटुंबां देवाक समर्पिल्लीं, मोगाचीं, एकवटाचीं, भावार्थाचीं, भक्तीचीं आनी मागण्याचीं कुटुंबां जायशें सांजुजेचें प्रेरणा आमकां कुमो करून दी. आमेन. आमच्या भावार्थाची उच्चारणी आतां आमी करया. सदमंतान देवाक, सर पोदेदरा बापाक, सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्रात्म्यावर गर्भे संभवलो, अंगार मरियेंतान जल्मलो, पोंच पिलातान ताणें कस सोंसले, ताका संसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी केलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो, सरकार चडलो, सर पदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, घेतलो. कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पातकांचे भोगसाणे, कुडीचें जीवनपण, सदांचें जिवीत. आमेन. भावानो भयणीनो, हे कुटुंब तशें आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या आसा. देव आमचो मोगाळ बाप, आमचो ताका हुस्को आसा, मोग आसा. तर आमच्यो गरजो व्हडा पातयेन आनी बाबाटान ताच्या मुखार आमी दवरया. आमचें जवाब, बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. सर्गीच्या बापा, अख्ख्या पवित्र सभेच्या वडिलांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. आमच्या पापा साहेबाक, बिस्पांक, प्रत्येक जावन आमच्या देशच्या गवळी बापांक, ह्या जाकांक आनी धर्मीक भाव भयणींक तुज्या पवित्र सभेची जतन करूंक बोळ भलायकी, मोतीक समाधान आनी सर पवित्रत्म्याची देणी लाभय म्हूण मागतां. बापा आमचें मागणें आयक. सर्गींच्या बापा, आमच्या ह्या फिरगस कुटुंबाचेर तुजी आशिर्वादां घाल. आमच्या फिरगजेन हर एक कुटुंबान माया मोग, भोगसाणे, सोडदोड, राजी संदन राज करूं. कुटुंबाच्या वडिलांनी तांची जबाबदारी बऱ्या रितीन पाळण, आवयांनी तांच्या भुरग्यांक देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडून, भुरग्यांनी तांच्या वडिलांक काल जावन सोडूंक
एक आदर्श कुटुंबा जिणी जियोंक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. मोकळा बापा, या फिरगर्जेन सेवा दिवन अंतरलेल्या सर यासकांक धर्मीक भयण्यांक ससनाचो विशेव लाभय. ताच्या सेवेक सर्गींच्या रसान वर्ते इनाम तांकां तूं फावो कर. प्रस्तुत फिरगर्जेन वावर करच्या विकार बापांक, रेक्टर बापांक, सेमिनरीच्या प्राध्यापकांक आनी सेमिनरिस्टांक आनी विविध रितीन सेवा दिवच्या समेस्त तुज्या कृप्यान देण्यांनी भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगाळा बापा, ह्या दिसांनी परिक्षेक आजार जावच्या चर आमच्या भुरग्यांचेर तुजें बेसांव घाल. तांची मोत उजवाडाय. तांणी शिकिल्लें तांच्या मोतींत उरोवन बरेंकन परिक्षेन बरोवन उत्तीम परितांश जोडूंक तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या बापा, आमच्या फिरगजेच्या स पिडेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांकां तांची पिडा सोसूंक बोळ आनी कृपा लाभय. तुजी कुशी वयतर तांची पिडा तूं गूण कर. ह्या घडी मरणाच्या तनेर आशिल्ल्यांक बऱ्या मरणाची कृपा लाभय. आमचेर आयिल्ले हें कोरोना कर बेगीनच निवार म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा, हांगासर हजार आशिल्ल्या हर एकल्यांचेर तुजें बेसांव घाल. आज आमी तुज्या नितीवन साकराक सांज झुजेक मान दितना ताच्या मेटांनी चलोवन तुका आनी आमच्या भावा भयणीक मानवा सारकी जिणी जियोंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. ही आमची तोडी मागणी भोव मोगाळ बापा. आमी हांगासर परगट उचारल्यांत दयेन तूं स्विकार कर. ताच्या सोय आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत आसच्यो आमच्यो वैयक्तीक गरजो तूं जाणाय. त्योय आमी काळजांतावन तुका समर्पितांव. त्योय तूं स्विकार कर. आमी तुज्या भुरग्यांनी ह्या संवसारांतल्या आमची जिणी संतोशान समाधानेन तुवें आमकां दिली जबाबदारी कुशेन पाळण आमचें मिसांव तुज्या कुशे प्रमाणे जारी करूंक गरजाची कृपा आनी आदार दी. हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक सांगाता मेळिल्ल्या सर तुज्या भक्तेकांक तुज्या भुरग्यांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी भर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. जीवन आमकां, जीवन आमचें सगळें तुका भेटयता. मैवा शांती घे म्हूण आमी प्रार्थिता. माया मोगान आमी जियेव संवसारांत. बोल तूं आमचेर बापा कृपेचो शिवर. माया मोगान आमी जियेव संवसारांत. बोल
भावां भयणीनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेत आमच्या आनी आपल्या पवित्र सेवेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा भाग्यवंत आंवकार मोरयेक जल्मलो त्या तुज्या पुताची भाग्यवंत जुजेन विश्वासीपणान सेवा केली. मानान ताचो उडास काडून हें निर्मळ बलिदान आमी तुका ओपून दिता आनी ती आमचे भक्तीची आनी विश्वासी सेवेची खुणा जावं म्हणून नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. वैशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदरा आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत जुजेच्या परबे दिसा आमी तुजी स्तुती करता तुका वाखणता तुजी किर्ती परगडता. या नित्यवंत मनशाक तुवें अवकार देवा मायेचो पती केलोय आनी ह्या विश्वासी आनी शाण्या चाकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोमेन जेजू क्रिस्ताक बापाय बरी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय. जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेन ती तावन अस्तमते पर्यंत तुका निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा पर्जा तूं जमयता साय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात. पातकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Babartaso gut purgatuya. बापा, आमचे सडवणे पसत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तेजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवय एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत ओंकार मरयेच्या तिसोपती भाग्यवंत जुजे आमच्या पात्रोनाच्या, तुज्या भाग्यवंत दोमदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकांय वांटो मेळो. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगाता, पवित्र सभेच्या सगळ्या गवळी आनी मणियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतिल्ले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसूर तुज्या पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावां भयणींक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मोयपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बगून सस्नाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताच्या उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान दवरन ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सुरेस्परा, सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें त्रेकल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन
स्वरूपातकांनी सुटे आनी सर्वा कांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सवे आसो बाबा भयणीनो एकामेकाक शांती दिया देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमकां शांती दे ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलें सर्व सुभागी सुम्या तूं आमचे देवचे म्हाका पावना पूण तुज्या नामस्मरणाक भलायकी मेळटली मेळटली मोगाच्या समनेरा जेजू सर्वोंदारा पातक्याच्या आदारा दयाळ मन सोबदारा जेजू काकुळदारा स्वामी जेजू मोगाळ जेजू काळजान म्हज्या राव तूं जेजू कश्टान म्हज्या पाव तूं जेजू ये जेजू ये जेजू ये जेजू ये स्वामी जेजू ये मोगाळ जेजू काळजान म्हज्या राव तूं जेजू कश्टान म्हज्या पाव तूं जेजू ये जेजू ये जेजू ये जेजू तूं सर्गेचो कान आमच्या आत्म्याचो सासवी सुखाक पावसो उजवाड तूं संवसाराचो तारूक तूं पातक्याचो राय आमच्या काळजाचो स्वामी जेजू मोगाळ जेजू काळजान म्हज्या राव तूं जेजू कश्टान म्हज्या पाव तूं जेजू ये जेजू ये जेजू ये जेजू प्रार्थुया सर्वेस्परा कणवळ्या बापा भाग्यवंत जुजेच्या परबे दिसा तुवें आमकां हांगासर एकठांय केल्याय आनी जे जिविताच्या उंड्यान पोसून तुवें आमकां राखल्याय ह्या तुज्या कुटुंबाक सदां राख आनी सांबाळ आनी सगळ्या कुटुंबाचे वडिलांनी भाग्यवंत जुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विश्वासीपणे पाळूंक तुजो कृपेचो आदार तांकां दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो सवे असो सर्वेस्पर तुमकां आपलो आशिर्वाद दिवं सांबाळूं आपल्या मुखामळाचो पजळ तुमचेर फांकून तो तुमकां सदांच समय पासान काकुळटीन राखून रावो दुलोबायन तो तुमचेर आपले नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दी आनी सर्व पदवेदार दे बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वळुकार 20 लायक सांत सांतिनेचो एक बूक बरयला तो आतां आमचो निवृत्त गोळी बाब उक्तावण करता मोकळे करता पुस्तकाचें नांव सर्गींचे दिवे बुकाचें मोल फकत 60 रुपये पूण आज जो कोण घेतात तुमकां हांगासर मेळटात ते ताचें मोल फकत 50 रुपये मरगटणार मंगळा ज्योती हो बूक गोळी बापांनी मोकळे करी जाय म्हणून विनंती करता बगेन कुसाचे कृपेन निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.